गोंयांत आमी पळयलां की सरकार पक्षाक संवय आसता म्युनिसिपल इलेक्शनान डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनान घोळ करप. गेले खेपे असोच घोळ जाल्लो म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टी हायकोर्टान गेली. हायकोर्टान सरकाराचेर एक तोंडार थापट पडले. सरकारान अपील केले हाजेर सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान सरकाराचेर थापट पडले की सरकाराचो हस्तक्षेप म्हळ्यार गव्हर्नमेंट इंटरफियरन्स इन द इलेक्शन प्रोसेस म्हळ्यार गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई व स्टेट इलेक्शन कमिशनर जावन ते कशे मॅनिप्युलेट करतात आणि हे जावचे न्ही हाजे खातीर एक हिस्टॉरिक जजमेंट सुप्रीम कोर्टान दिलो. जी केस आमच्या पक्षान लढयली. काल सरकारान डिसिजन घेतला जे आज पेपरार वाचला की डिलिमिटेशन हे आता जावचे ना. फुडले म्युनिसिपल इलेक्शनात डिलिमिटेशन आसा तेच फिक्स दवरला. दुसरे की क्लास 1 म्हळ्यार एक क्लास म्युनिसिपालिटी 2 वॉर्ड जे वाडोवपाचे आशिल्ले हे ते आता करचे ना म्हणून कित्याक सेन्सस 2027 येवपाचो आहा. आता उरता इश्यू रिझर्वेशनाचो. म्हणटकर दर डिलिमिटेशनान इतली क्लॅरिटी आसा की डिलिमिटेशन जावचे ना जाल्यार रिझर्वेशन कितें जातलें हे आमकां ओपोजिशनाक कळपाक बेगीन जाय. इन एडवान्स हे कळप म्हणल्यारूच फ्री आनी फेअर इलेक्शन जाता. म्हणून आज गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे वतीन हांवें डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशनाक लेटर बरयल्लें आहा की तुमी रिझर्वेशन स्टेट इलेक्शन कमिशनाक सांगून बेगिनतल्या बेगीन फायनलायज करात. आणि जर तुम्ही करना जाल्यार वी विल हॅव टू मूव कोर्ट अगेन्स्ट यू. म्हळ्यार वी विल हॅव टू नॉक द डोर्स ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट फॉर जस्टीस. कित्याक अशें आमकां दिश्टी पडटा की एक मनीस तयार जाता एक वॉर्डान आनी मागीर ताजो वॉर्डूच काडून रिझर्व करप. असो रिझर्व करप की तो उबो बसून रावंक शकना. हे खूबदां सरकार पक्ष करता आणि बीजेपी हाज्या खातीर फामाद आसा. हे खेपे तीच चूक जी गेले खेपे तांणी करूंक सोदिल्ली ती परती रिपीट करची न्ही म्हणून हांव तांकां एक वॉर्निंग दिता. आणि हे जर ते कांय करनात जाल्यार हांव हायकोर्टान वतलों. हे तांकां हांव पयलींच नोटिफाय करता, पयलींच तांकां सांगून दिता. हांव मागता डीएमएन की नव्या वर्साक ताणें डिसिजन घेवचें. जर घेतलें ना जाल्यार ताका कोर्टान उबो रावचो पडटा.